उद्देगां खातीर कुशळ मनीसबळ तयार करपाचे नदरेन अभ्यासक्रमात बदल. मुख्यमंत्री साखळे उलयलो. शिकतना स्टाफ सिलेक्शन जीपीएससी यूपीएससीची तयारी करपाचो उलो. मडगांवां कुंकळे शिरले मोटारीचे सेल्फ एक्सिडेंटात एकलो सोंपलो. सत्य तोमर हॉस्पिटलांत वेल्ले कडेन गेलो. परवरे सुकूर 2 स्कूटरींचो अपघात. एकलो सोंपलो, दुसरो स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी. प्रकल्प कितले येवनी. सरकार कच्चे उदक दितलो. प्लांट घालून वापरचो. फिल्टर उदक लोकांकूच. जीत हेड ऑन. फुडले वेंचणुकेत खंयचे तिकेटीर कार्यकर्ते थारायतले जिताचे शिनाल. 4 वर्सांच्या पुताचे खुनाचे प्रकरणात आवय सूचना शेठाची मानसिक स्थिती तपासतात. तपास अधिकाऱ्याची चिल्ड्रन्स कोर्टाचे प्रश्नाक जाप. सूचनाक आनीक 5 दीस पोलीस कस्टडी. प्रधानमंत्री जनमन कार्यावळीखाला प्रधानमंत्री मोदीन पीएम आवास ग्रामीणच्या 1 लाख लाभार्थ्यांक पहिल्या हप्त्याचे केले वाटप. वेगवेगळ्या राज्यातल्या लाभार्थ्यांकडे संवाद. जल्लीकटू भशेन धिरयो कायदेशीर करात. धिरयो समर्थक राजकारण्यांचो आवाज. धिरयातल्यान 500 कोटींची येणावळ म्हणटा वेंजी. विजय म्हणटा डबल इंजिन वापरात. धिरयो सुरू करात. कानोय 7 कॅसिनोंचेर क्रायम ब्रांचीची रेड. व्हॅलिड लायसन नसताना गॅमलिंग लायव्ह गेमिंग करता म्हणून क्रायम ब्रांचीन कारवाय करून 11 जाणांक उखलले. शेजा वेदांतान सेटलमेंट करून कामगारांक काढल्या उपरांत 5 महिन्यांनी ईपीएफाक कळयले. ताका लागून कामगारांचो सेटलमेंट जावंक कळ्ळो. पीएफ आयुक्ताचे रजाव म्हणटा कामगारांचो आदोगाद. 2024चे लोकसभा वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोग मतपत्रिकांनी मतदान करता जाल्यार वेंचणूक लडोवंक तयार म्हणटा आदलो खासदार चर्चिल. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कोविडाच्यो 2 केशी. एक्टिव्ह केशी 19. देशात एक्टिव्ह केशी 2990. नव्यो केशी 272. येता ते लोकसभा वेंचणुकेत बीएसपीची एकला चलोची घोषणा. मुखेली मायावतीन केली घोषणा. मध्य प्रदेश सरकारान 22 जानेराक जाहीर केलो ड्राय डे. गोंयांत अजून घोषणा ना. प्रधानमंत्री मोदीचे मिशन दक्षिणायन. आज सावन आंध्र प्रदेश आणि केरळाचे भेटेर. 15 दिवसात दक्षिण भारतात दुसरी भेट. केंद्रीय घर मंत्री अमित शहाची व्हडली बहीण राजेश्वरी बेन गेली. लंग्स ट्रान्सप्लांटा उपरांत मुंबई हॉस्पिटलात चलताले उपचार. विमान 13 वरां उसरा आयिल्ल्यान पॅसेंजर चवताळो. जाहीर करपाक आयिल्ल्या पायलटाक थापटायलो. पुलिशेंत कागाळ. पॅसेंजरान पांय पडून मागली माफी. अयोध्येत राम मंदिराच्या उक्तावणाच्या आधी बिग बी अमिताभ बच्चनान घेतलो प्लॉट. 14.5 कोटी रुपयांक प्लॉट घेतला. रिसॉर्ट सुरू करपाचो प्लान. अर्धवट केवायसी आशिल्ले फास्टॅग 31 जानेवारी सावन निष्क्रिय. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे 1 वाहन 1 फास्टॅग. इस्रायल हमास झूज पावले 100व्या दिसा. पॅलेस्टाईन हमासाचे गैर 7 ऑक्टोबर सावन जाल्ले सुरू. शेअर मार्केट नेगेटिव्ह बंद. निफ्टी 65 पॉईंट पडून 22,032 जाल्यार सेन्सेक्स सुमार 200 पॉईंट डाऊन 73,128 क्लोज.